म्हापसा नगरपालिका मंडळ लास्ट इयर त्यांच्याने सांगलेले की ह्या वर्सा आम्ही गणपतीकडे जी आम्ही गणपतीची मूर्ती तारीकडे म्हणून विसर्जन करता न्हू ती नदी आम्ही साफ करून दिता म्हणून. त्याच्या उपरांत मे म्हयन्यान नवा चेअरपर्सन म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक बसले आणि त्यांनी बेगीन सांगले की सगळे ऑफिसरांक हाडले आनी बसयले आनी सांगले की आम्ही ह्या वर्सा बेगींतले बेगीन म्हापसा तारीकडे रिवर ही साफ करता म्हणून. पूण आता तारीकडे रिवर साफ करता आसतना पयर 2-3 दिसां पयलीं गोंयचो CM येता थंयसर आनी इन्स्पेक्शन घेता. हें इन्स्पेक्शन तेणी एका वर्सा पयलीं येवन घेवंक जाय आसलें आनी आतां इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून म्हापसा गोंयचो CM येता आनी सादें तारीकडे रिवराक येवन इन्स्पेक्शन घेता. हें म्हापशेचे MLAचें काम आसलें. MLA म्हणटकूच म्हापशेचें जें काम आहा तें म्हापशेचेर आमचे गणेश भक्त जे आसा न्हू तेजेर एक्चुली हे घेवंक जाय आसलें. पूण म्हापशेच्या आमच्या आमदाराचे आयचो स्टेटमेंट जर पळयत जाल्यार तो इलेक्शनाच्या बोवाळांसून तो आयज खंय तरी गोंयचो CM जावपाचो प्रयत्न करता आनी तो आयज मायनॉरिटीचो अध्यक्ष जाय म्हणटा जाल्यार आमकां तरी दिसता म्हापशेच्या आमदाराचेर हिंदू जे आसा न्ही हिंदूच्या भावांचेर तेजें लक्ष ना अशें तरी दिसता. पूण आमी गणपती विसर्जन करता आसतना एक घाणीन सांगपाचें म्हणजे ज्या ठिकाणी जी गटराची वेवस्था ना सारकी जे म्हापसा जी अक्षरशः घाण जी नदीक जे सोडलेले आहा न्हू तेतूनसून तो आमकां गणपती विसर्जन करपाक हे करता. म्हणून लास्ट इयर आमी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलाक आमी बोडगेश्वर शेतकरी संघान आमी शेतकाराच्या वतीन एक म्हापसा एक कसलो तरी ग्रूप आसा नांव एक ग्रूप आसा म्हापशा त्या ग्रुपाक आमी सहकार्य केल्ले आनी आमचो रायन बाब ब्रागांत जालो तेणी तेच्या फुडारान म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान बोडगेश्वरा देवळा कडेन आमी एक तळे बांदलेले म्हणजे हे आर्टिफिशियल तळे. पण आमी तेन्ना सांगलेले की आमी हे तळे बांदून दिता म्हणून आनी भितरसून आमचे एक शेतकार भाव जो आसा न्हू तो हालींच तेजे जागो जो आमकां दिता म्हणून सांगलो न्हू तेजे देहांत जालें आनी आमकां तेजे कडसून NOC मेळोंक ना म्हणून तेका आमचे उलोवप चालू आहा तेजे कडेन. पूण ह्या वर्सा आमी परत ट्राय केली की आमी बांदपाक. पूण म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान एक ड्रायव्हर अजीत म्हणून आसा अजितान त्या ड्रायव्हरान कितें केलें आमी शेतकारांक जी निला पार्सेकर जी आसा न्ही तिका आमचें नांव सांगलें की शेतकार भावांनी आमकां आपणाक धाडलें NOC हाडपाक म्हणून आमी तिका धाडोकूच नासले आनी ते भायलेक आमचे निला पार्सेकराक तिणी फटयले आनी NOC घेवन गेले. म्हणून आमी म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान तिणी एक पयर कंप्लेंट केली की 03/08/2021 तेंचे रिफरन्स लेटर दिलेले आसा MMC इंजिनियरिंग डिपार्टमेंट 5625 नंबर डेटेड 2021 आनी तेंच्यानी दिले 31 तारखेक तिका हांवें हे NOC दिता म्हणून सांगलेली. आतां आमी एक कंप्लेंट केलेली आसा हितून हे कंप्लेंट म्हटलेले आहा की I would kindly like to bring into your notice that one of your staff has taken my NOC without telling me and not even mention and explain for what purpose my signature has taken. So I here am making complaint against Mr. Ajit, who is your staff member of म्हापसा Municipal Council, and I also revoke said NOC which was ते भायले एक कडल्यान फोर्सफुली NOC हे करून घेतलेले आसा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट. ही कंप्लेंट कोणाक दिल्या तुम्ही? ही म्हापसा म्युनिसिपल चीफ ऑफिसर. ही एक जर सपोज फसवणूक जाल्या जाल्यार पुलिशेक कित्याक करूंक ना तुम्ही कंप्लेंट? आमी तेच भायले मागीर परत आपूण कंप्लेंट केलेली हे दिलेले आसा की आपल्या नांवार आपणाक तुमी परमिशन दिवपाची कित्याक लागून गणपतीचें काम करपाक आमी तिका घेवन तिच्या विथ द हेल्प ऑफ हर परमिशनाक आमी ते फुडें सरलेले आसा. पण हेतून कितें आमी लोकांच्या तकलेन वायट घालपाक ना गणपतीची हेचेर पुलीस कंप्लेंट करून हेणी फटयला तेणी फटयला. पूण म्हापसा म्युनिसिपल कावन्सिलान जे आयज स्टेप घेवंक जाय आसले सादे हे म्युनिसिपालिटीचे तळे हे बांदूंक शकना तारीकडे रिवर हे साफ करूंक शकना प्रत्येक गोष्टीक हे आमचे गणपती म्हापशान हिंदू भाव सुबेज आसा. हेतून म्हापशेचो आमदार खरोखरच लक्ष घालूंक जाय आसलें 5 वर्सां लक्ष घालूंक जाय आसलें. पूण आतां कदाचित तेणी बेगीन गेलो तो आनी सांगता आपूण गणपतीच्या विसर्जनाक लागून तळ्याचे तारीकडे रिवर जी साफ करून सोडटा. पूण आमी आतां एप्लिकेशन दिलेलें आसा. हांव मागता चीफ ऑफिसरा कडेन हांव मागिना खंयच्या चेअरपर्सना कडेन परमिशन मागिना. चेअरपर्सन एक्चुअली आमचे हिंदू आसा तांकां ही तळमळ तेन्ना आसपाक जाय आसली. तळमळ ही मे म्हयन्यान तांकां मे म्हयनो सुरू जावच्या पयलीं आसूंक जाय आसली. पूण तांकां तळमळ आतां इलेक्शनाक फक्त तळमळ तेंची थंयसर लोकां कडेन तळे आतां तारीकडे तेंच्यांनी आतां फोटो घातले आपले व्हिडिओ व्हायरल केले आमी तारीकडे रिवर साफ करता म्हणून. तांकां रिवर साफ करपाक म्हापशा हे शाखेत कित्याक लागून आसा
आमी गणपती ते घाणीन व्हरून बुडयता म्हणून आमकां केन्नाच आमचे बरे जावंक जाय एक्चुअली म्हणून त्या हितून तारी कडेन आमी घाणीन गणपती बुडयता म्हणून म्हाका म्हापशेकार आमची शापीत आहा अशें दिसता म्हणजे जो पर्यंत ती तळी साफ जायना तारी कडेन रिवर साफ जायना न्हू तो पर्यंत आमकां अशेंच शाप आसतले ताका लागून आमी बोडगेश्वर शेतकरी संघ हे नात्यान अध्यक्ष हे नात्यान आनी म्हापशेकार हे नात्यान आमकां तळ्याचे तरी आमकां परमिशन दिवपाचें कित्याक लागून आमी मागलेले आसा आनी आमी 100% प्लॅन केलेलो एक्चुअली की तळे हे आमी बांदून दिवपाचे म्हणून आनी आतां ती बायलेंची कंप्लेन निरा पार्सेकरान केलेली आसा ती तळे आमकां परत तिचे नांवार परमिशन दिवपाचें म्हणून खंय ऑब्जेक्शन अशें कांय ना कोणाचें ऑब्जेक्शन थिका फसवणूक केल्या आनी तिचे नांवार तो अजीत म्हणून कोण तरी स्टाफ गव्हर्मेंट म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ केन्ना कोणाची वचून एनओसी घेवंक शकता कोण सांगू शकता आमकां म्युन्सिपालिटीचो स्टाफ वयता आनी तिका सांगिनासतना चीफ ऑफिसराचें नांव सांगता आनी ती बायल सांबाळली कितें चीफ ऑफिसरान कदाचित आमी एप्लिकेशन केलां आसतलें चीफ ऑफिसरान घरांत धाडला म्हणून आपल्या एनओसी म्हणून ते बायलेन तिका काडून एनओसी दिली आनी तेच आमकां नजिरा म्हणजे कोण आहा बायल जी हेड क्लार्क जी आसा आनी ती म्हाका स्वता फोन करता की ना रे तिणी दिल्या म्हणून परमिशन ती बायलेन बरोवन दिला म्हणून हांवें तिका फोन केला ती तूं म्हणलें कशी उलयता म्हाजे कडेन काय चल्लें मागीर जेन्ना हांवें तिका तापोवन जेन्ना विचारलें आगे बाय तूं म्हाका फोन करता न्ही कसो काय जालेली बायल आसा एक्चुअली तिका गव्हर्मेंट ऑफिसर जे म्हणटा न्हू गव्हर्मेंट एक तरी गोंयचे हांव जेन्ना ते सांगू करता की गव्हर्मेंट स्टाफ रिटायर जाल्या उपरांत तेका परत ते खुर्चेर बसपाक कोण अधिकार दिता हो मोठो प्रश्न पडटा गव्हर्मेंट स्टाफ जायना फुडें आमचे भुरगे आज शिकलेले घरा कडेन बेकार आसा एम्प्लॉयमेंटान नांवां घालून दवरलेली आसा तेंचे कामाक लागपाक जाय म्हणून भुरगे घरा कडेन मिनिस्टराच्या घरा कडेन हे मारता पासय मारता कामाक लावंक जाय म्हणून ही रिटायर जाल्ली बायल घरा बसोवंक जाय आसली तिका परत ऑफिसान हाडून बसयला म्हणून आतां असले धंदे करपाक काय म्हणटा लोकांची फायली चेक करपाक आमी तिका सांगलें कितें ती म्हाका क्रॉस करता तूं तेका एनओसी जी दिल्लेली आसा न्ही ही ते बायलेन स्वताहून दिल्या म्हणून ते बायलेक आमची निरा पार्सेकर तिका जर शेता बद्दल कितें करूंक जाय म्हणून आमकां विचारता गैर करता आनी फुडें सरता ती अशी म्युन्सिपालिटीची ऑफिसान अशें वागूंक फावना म्हणून मागता